देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक. आयज नोवेनाचो 7वो दीस आनी तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयच्या नोवेनाच्या दिसाक आमी तुमचे पासत, तुमच्या कुटुंबा पासत आनी तुमच्या वावट दोंद्या पासत पाद्र आग्नेलाचे मजतीन मागता. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आयज नोवेनाच्या 7व्या दिसा आमचो विशय आसा आमी क्रिस्ताचे कुशाल बरीत गोवाय आनी क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार कुशालकायेचें जिवीत. ही कुशालकाय आमकां मेळटा आमच्या बावतिजमा उद्देशी. ती एक पवित्र आत्म्याचें फळ. ते वाडटा मागण्या वरवीं आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा वरवीं. जेन्ना हे गूण आमच्या जिवितांत उणें जाता तेन्ना ओसोदकाय आनी आडकोळी उप्रासतात आनी जिविताची कुशालकाय देंवता जी आमकां क्रिस्ता वरवीं मेळ्ळोली. ती कुशालकाय आनी परतून जोडूंक आयचो विशय आमकां आपयता. आमी कुशाल जियेता तेन्ना आमच्या लोकांक जेजूशी हाडूंक जाता. मान्यवंत आग्नेल सदांच कुशाल जियेलो. ताच्या जिवितांत जायत्यो अडचण्यो आसल्यो. तो भुरगो आसतना ताचो आवय बापूय मरून गेली. ताची भलायकी सदांच अस्कोत आसली. तोरनो आसतना शिरोडा आनी कुमटा वावर करतना आनी सेमिनरींत आत्मीक गुरू आसतना लोक ताचेशी कुमसाराक येतलो आनी तो तांकां हास्त्या तोंडान येवकार दितालो. आयचो नोवेनाचो दीस आमी पाद्रीक आनी मोटवाशाक भेटयता. आमचे देवाचे मोणयारी सदांच कुशाल जियोंक आज ह्या मिसान तांचे पासत मागुया. आणि पवित्र मिसाची भेट दुनिया देवाक मानता तसली जावचे खातीर आमी सगळीं पातकी ओळखून घेवया आनी देवाची आनी एकामेकाची बोगसणी आमी आतां मागुया. हांव पातकी सोल पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान चालून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच सांकवार मारीक सगल्या तिरदुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Krista kak lut kor, Krista kak
सर्वेस्परा तुझे पवित्र सभेच्या सेवकांनी एरांक कधीच कोडची चाकरी करून घेवची म्हूण न्हय, पूण तांणीच एरांची चाकरी करची म्हूण तुवें जेसू वरवीं शिकयलां. तुजे पवित्र सभेच्या मुण्याऱ्यांक तांच्या कामांत सुळसुळाय आनी बोलेपण आनी मागण्यांत तिराय दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिवचे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आरस्वड चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेल्या चिटीवेले वाचप. भोव मोगाळ आनी अपुरबायेच्या भावा भयणींनो, सोम्या सोवे सदांच कुशाल रावात. नव्यान तुमकां सांगता, कुशाल रावात. तुमची सोंसणीकाय सगल्यांक दिश्टीक पडून दी. सोमी येवचो जालो, कसलेंच हुस्के काडूं नाकात, पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी अर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो दवरात. आनी आमा मनशाचे जाणवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मोनां क्रिस्त जेजू सोवे राखतली. शेकी भावा भयणींनो, कितें खरें, मानाचे, प्रमाणीक, निर्मळ, अपुरबायेचे, किर्तिवंत, गुणेस्त, श्रेश्ठ ते तुमच्या मनान गळयात. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गिताक आमचो जबाब जातलो. बऱ्या मनशानू नवें गीत रचून गायात. सितार वाजोवन सर्वेस्पराक दिनवासात. ताराची किनोरी धरून ताका सोदगितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वांकणी करात. जबाब. बऱ्या मनशानो नवे गीत रचून गायात. सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची ताच्या काळजाचे ओत्रेक संस्थेच्या संस्थेक थोपतात. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां भागी. असले पोरजेक आपले दायज करून ताणें विंचून काडल्या. आमचो जबाब. बऱ्या मनशानो नवे गीत रचून गायात. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळयोन आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचे सवे काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. आमचो जबाब. बऱ्या मनशानो नवे गीत रचून गायात. Tuso duka to mano doi tu vevi sun carlo dot novia cora razzo. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराच्या आस्त्या एका शारांत दोळबोणान गेली आनी जाकारेसाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें.
एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसऱ्यान आसल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हळें, ओस्त्र्या भितर तूं सोदोव आनी सोदोवचें कुशीचें फळ आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रिदिशा भयणी भावनो, आमी सगळीं कुशाल बरीत जेजूचे कोवाय आनी हो विशय नियाळटना जेन्ना हो दीस आनी नोवेन धार्मिकांक आनी संस्काराल्या जिविता खातीर भेटलेल्या दिसा पोप फ्रांसीस पाप साहेबान जेन्ना हें वरोस जेन्ना ताणें भेटयलें धार्मिकांक आनी संस्काराल्या जिविताक इयर ऑफ कॉन्सेक्रेट लायफ, ताणें असो संदेश परगटलो, वेक अप द वर्ल्ड. धार्मिकानो आनी संस्काराल्या जिवितान आसल्यानो संवसाराक जागोयात. आनी पोप फ्रांसिसान ह्या आपल्या दाखल्यांत चिटीन उगडास केलो, कोण भाशेन क्रिस्ती जिवीत कुशालकायेचें अदीक करून जाणें आपलें जिवीत जेसूक भेटयलां तांच्या जिवितांतल्यान ही कुशालकाय दिसती पडची आसा आनी पळोवंकूच जाय. आनी ह्या फुडल्या ताणें चिटीन अशें म्हणलें, ही कुशालकाय दुसऱ्या वस्तूंनी मेळना, भोगोर क्रिस्तांत रिगलोली आसा. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्योन पावलो फिलिपकारांक बरोवन कोण भाशेन आमकां उगडास करता, सोमयाताय सदांच कुशाल रावात. म्हणटकच क्रिस्त जावन आसा आमच्या जिविताची कुशालकाय. आनी जेन्ना जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिविताची कुशालकाय आमी करता तेन्ना दुसऱ्या वस्तूंचेर आमचें तितलें लक्ष पडना. आमचो जोण एकल्याचो सेंटर आनी फोकस जेजू क्रिस्त जाता. आनी भाव भयणीनो, नेहम्यास प्रवाच्या पुस्तकांत 8व्या आवेसरांत 10वे ओळींत अशीं उतरां आमकां मेळटा. डू नॉट बी ग्रीफ, दुखेस जावं नाकात, सर्वेस्पराचो संतोश तुमचें बोड. भाव म्हणून ह्या संवसारांत आमी जियेता तेन्ना जायते तरेचें दूख, कोश्ट, पिडा, आडकोडी आमकां मेळटात. पूण तुबा विरीत जेन्ना आमी जाणा सर्वेस्पोर त्यो म्हज्या सांगात आसा, तो म्हज्या जिविताचें बोड, म्हज्या जिविताची घोटाय, हांव कितलो निराशी जावचो ना, दुकान बुडचो ना, पडटें जाल्यार ह्या सगळ्या कोस्तां आडकोडी वेळार म्हजो विस्वास देवाचेर आसा. आनी जो कोण देवाचेर विस्वास दवरता तो मनीस केन्ना सांडिना. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत तेंच तावें जाता. भागेन पावलुच्या जिवितांत कितले त्रास कोस ताका मेळ्ळे. क्रिस्ताचो निरोप तो परगडटना, संदेश तो शुभ वर्तमान परगट करतना कितल्या त्रासांक आडकोडेंक सांपडलो. पूण तुबा विरीत भाग्योन पावलुसान आसलो आपलें जिवीत कोणा पासत हांवें भेटयलां आनी हांव कोणा पासत जियेतां. आनी होच भाग्योन पावलो म्हणटा, जियेता तो हांव न्हय, म्हजे सवें क्रिस्त जियेता. आनी जोण एकल्या सगल्या भाव भयणां सवें हो क्रिस्त जिवो आसा. क्रिस्तान कुशालकाय आसा, क्रिस्तान संतोश आसा. भयणी भावनो, मान्योन पादांगलाच्या जिवितान ताणें तींच उतरां जी नेहम्यास प्रवादाच्या पुस्तकान आमकां मेळल्या 8व्या आवेसरांत 10वे ओळींत तींच आपल्या जिविताची ताणें केली. सर्वेस्पराचो संतोश म्हज्या जिविताचें, म्हज्या मुणयारपणाचें, म्हज्या पाद्रीपणाचें
आनी म्हज्या संस्कारल्या जिविताचें बळ आनी कोण भाशेन शिव वर्तमानांत आमी पळयता आनी आयकलां जेन्ना देवाच्या पुताची आवय जावंक सायबीण मांयक ही कुशालकायेची खबर मेळटा तेन्ना ही कुशालकाय आपणाकूच दवरिना पोट्टेंच जाल्यार धांवी धांवी वचून मावशे भयणीक एलिझाबेथीक नोमान करता भेट करता आनी कुशालकाय तिजे सवे मांडटा. भयणी भावनो, जेन्ना क्रिस्ती जिवितांत तुजे सवे म्हजे सवे कुशालकाय आसा, ही कुशालकाय आमी आपस्वार्थीपणान आमकांच दवरिना, दुसऱ्यांक ती वांटा. आनी जेन्ना दुसऱ्यांक आमी दिता तेन्ना बाबणो तूंय कुशालकायेन भरताय आनी सोरभोंवतणी आसलेलें सगळें वातावरण कुशालकायेचें जाता आनी पॉजिटिविटी अरावंड जाता. सगळी पॉजिटिविटी तुज्या आनी दुसऱ्याच्या जिवितांत वेता. भयणी भावनो, आमी जाणा मानेवन पाद आग्नेल जेचो कुशाल बरी गोबाय आसलो आनी ह्या ताच्या कुशालकाय कोण भाशेन तो यात्नीक कसो ही कुशालकाय आपल्या मुणयारपणांत मांडटालो. ताच्या जिविताचो आमी नियाळ करता आसतना कोण भाशेन कुमटा सांबाळतें शिरोडा आसतना जायतो लोक ताका भेटूंक येतात तेन्ना आपलें दूख, आपले कश्ट, आपले आटे बिटे घेवन ताका उक्तें करतालो. आनी जेन्ना मान्यवन पाद आग्नेल आपल्या सादेपणाच्या जिवितांतल्यान तांकां देवाच्याच उतराच्या उसवणांत तांकां संदेश दितालो आनी जोड जाल्लीं काळजां, भिरांतीन बोल्लोलीं काळजां, दुखान फापसुरलीं काळजां, निराशेपणान बोल्लोलीं जिवितां तो कुशालकायेन भरतालो. कोण भाशेन एका दिसा एक बापूय येता, आपल्या धुवेचें लग्न करूंक पयशांची आडकोड आसा आनी मान्यवन पाद्याला लागीं सांगतात नासले, लोन काडलें म्हणटकच मान्यवन पाद आग्नेल दुसऱ्याचें दूख सोजमतालो आनी ह्या दुखांत वांटो घेता आसतना कोण भाशेन म्हज्या जिवितांतल्यान ह्या म्हज्या मुणयारपणांत यात्निकी जिवितांतल्यान आनी संस्कारल्या जिवितांतल्यान दुसऱ्याचें दूख हांव ओळख करूंक जाता तें आमकां मान्यवन पाद आग्नेल आज शिकयता. देर इज जॉय इन सर्विंग अदर्स. म्हणटकच तुजी कुशालकाय जावन आसा, तूं सेवा करता तेन्ना दुसऱ्याच्या जिवितांत तूं कुशालकाय हाडटाय. भयणी भावनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी चिंता आनी म्हणटा आमची कुशालकाय कितली लागीं तुजे लागीं वस्तू आसा ताचेर दवरलेली ना. आनी मान्यवन पाद आग्नेल कोण भाशेन ताचें जिवीत आमी वाचीत तर सादेपणान ल्हानविकायेन जियेलो, ताचे लागीं चड वस्तू नासल्यो, वस्तूंक तो चिकटून नासलो. ह्या आधुनीक काळांत पळयता हांव आज मनीस चिंता जितल्यो वस्तू म्हजे लागीं आसा तितली कुशालकाय आनी म्हजें दादोसपण व्हड. सांगतात ताच्या बाजयेक मॅट्रस पासून नासलो, जें कितें ताका खावंक मेवतालें तातूंत तो कुशाल आसलो. कोण भाशेन मान्यवन पाद आग्नेल आज संस्कारल्या जिविताक आमकां यात्निकाक आनी सगळ्या लौकीक बाबार्थ्यांक शिकयता आमच्या जोण एकल्याच्या जिविताक एक कुशालकाय कितल्यो वस्तू तुजे लागीं आसा ताचेर ना. सादेपणान ल्हानविकायेन आमचें जिवीत जिवोवचें आसा. भयणी भावनो, मान्यवन पाद आग्नेल देवाचें उतर परगोडटालो आनी देवाचें उतर परगोडटना देवाची कुशालकाय ताणें अणभवल्या तीच आपल्या प्रवासनांत तो वांडटालो. कितलो लोक ताचो शर्माव आयकूंक वेगवेगळ्या फिरगोसांतल्यान येतालो. फकत जाणां जावंकूच तें आसलें मान्यवन पाद आग्नेल देवाचें उतर परगोडटालो. नोवेनांनी तो मिसाचे भेटेंतल्यान देवाचें उतर तो परगोडटालो. आनी भयणी भावनो, ताका खेरीत गूण दिलो तो म्हणल्यार कुमसाराचो संस्कार. कुमसाराच्या संस्कारान एक यात्नीक कसो कोण भाशेन जायतीं भाव भयणां आपलें दूख पातकी जिवीत ताका उक्तें करतालें, चीज उक्तें करतालें. ताजें सवें आनी सगळ्या यात्निकां सवें जेचो रूपकार आसा आनी होच रूपकार जेसूचो जावन कोण भाशेन जोड जाल्लें काळीज पातकान बुडलोलें जिवीत तांचें समाधान जातालें. साद्या उतरांनी सादेपणान देवाच्या उतराचो उसवाड घालून तांच्या मनार तांचें जिवीत नवसरतालो. भयणी भावनो, आज जेन्ना हो दीस आमी पाद्रींक धार्मिकांक भेटलो दीस आमी पाळटा तेन्ना पयले सुवातेर मान्यवन पाद आग्नेल आज आमकां शिकयता आमचें जोण एकल्याचें जिवीत कुशालकायेचें जिवीत जावचें. आमकां जर तो देवान आज आपयल्यात, मागल्यात,
पाटयल्यात संस्कारल्यात कुशाल जिवीत जिवंक आनी पोप फ्रांसीस जेन्ना आपल्या दाखल्यान तो अशें म्हणटा जेन्ना आमचें धार्मिकांचें यात्निकांचें जिवीत कुशालकायेचें आसा जाय ती आपोवणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक आनी मोटवाच्या जिविताक आमकां उत्पन्न जातली. तुबा बिरेत भावंड आज देव आपोवण्या खातीर आमी मागता आमचें जिवीत कुशाल जालें तर जायती यात्निकां जायते यात्नीक जायते पाद्री माद्री आमकां फावो जातली. दुसरे सुवातेर पयलीं आज जेन्ना आमचें क्रिस्ती जिवीत जायते फावटी आमच्या जिवितांत दूख येता तेन्ना आमचें क्रिस्ती जिवीत काळोखाचें जाता. आनी पोप फ्रांसीस सांगता ह्या दाखल्यांत कोण भाशेन आमच्या जिवितांत आमी क्रिस्ती जिवीत काळें तोंड करून न्हय पूण कुशालकायेन आमचें जिवीत आमी जियोवचें. आनी ह्याच खातीर पोप फ्रांसीस अशें म्हणटा अ क्रिस्टियन इज नेवर बोर्ड ऑर सॅड रादर द वन हू लव्स क्रायस्ट इज फूल ऑफ जॉय एंड रेडिएट्स जॉय. म्हणटकच क्रिस्ती जिवितांत कोणूच दुखी न्हय कोणूच दुखी आसचो न्हय कित्याक आमच्या जिविताची आनी कुशालकाय म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. जेन्ना आमी जेजूंत आसा हीच कुशालकाय सरभोंवतणी आमी शिंपरायतल्या. आनी निमाणे सुवातेर भयणी भावनो हो पोप फ्रांसीस अशें म्हणटा जेन्ना तो सांता विशीं अशें म्हणटा द सेंट्स वर नॉट सुपर ह्युमन दे वर पीपल हू लव्ड गॉड इन देयर हार्ट्स एंड हू शेअर्ड देयर जॉय विथ अदर्स. आनी जेन्ना हे सांत आज बॉक्स जाल्ले जाल्यार ते व्हडले नासले पूण सादेपणांतल्यान ताणें आपल्या काळजांत देवाचो मोग अणभवलो आनी आपल्या जिवितांतल्यान तो वांटलो. मानेवन पादांतल्यान तेंच केलें. आज जेन्ना ताका आमी मान दिता ताच्या जिवितांत एक कुशाल बरीत तो गोवाय कसो आसलो ताचें जिवीत आमी आपणावया. आनी मान्यवन पादाग्नेर बेगीनूच सांत आमकां फावो जावं ह्या पवित्र मिसाचे पेटेन आमकां बापाची कृपा पवित्र आत्म्याचें बळ मागून घेवया. ह्या वेळार आमच्यो सगल्यो खोर्सो आनी मागणी सर्वेस्पर देवा सोशी बाबार्थान दवरुया. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमचो बिस्प साहेब फिलीप नेरी आनी सगळ्या बिस्पा पासत पाद्री आनी मोटवाशा पासत तांचे समर्पीत जिवीत आनी गवळीक कामान आपल्या शेळ्यांक ती शुभोत मानाचे कुशालकायेचे मनशां जावंक देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागतां बापा आमकां दोयीन आयकून घे. आमच्या गोरब्या पासत आनी भावार्थाच्या संघटण्या पासत ताणें आपले प्रोश्ट बराबर सुटावे करूंक आनी हो एक देवाचो आशिर्वाद जोडपाचो खेरीत वेळ म्हूण समजून घेवंक आनी जेन्ना आमी बराबर मेळनात तोय वेळ एक भावार्थाचें आव्हान म्हूण समजून घेवंक आमकां देवाची कृपा मागुया. विस्वासान मागतां बापा आमकां दोयीन आयकून घे. ज्या लोकांक कोविडाक लागून पयशांचो आडकोळ्यो उप्रासतात ती निराशी जायना जावंक पूण एकठांय येवन एकामेकाच्या आदारान तांणी नवो उपाय सोदून काडूंक देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागतां बापा आमकां दोयीन आयकून घे. सगळीं आमी ह्या कुशालकायेच्या भेटेन वांटो घेता तांकां हो एक कुशालकायेचो अनुभव जावंक आमचे फामिलीन आनी आमकां कोणीय मेळटात तितलेय भाव भयणी पासत
आमी देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोगीं आयकून घे. स्वर्गीचे बापा, तुवें आमकां सगल्यांक रोसलाय कुशाल जियोंक आनी कुशालकाय 2 दिसां आमी अणभवूंक तुज्या पवित्र आत्म्याक आमच्या जिविताचें बोड कोर. जिविताची पदवी ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां फावो कोर. आनी जें आमी मागलां आनी मागूंक ना त्यो सगल्यो कोर्सो तुज्या हातान घालता. तुजी कशी जाल्यार त्यो शाक्ती पावय. हें मागता मारे शिवनीन क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. Jadnej kutu somor pita, amci mona somor puya, adme kutu toyar korda, kalsa amci toyar korya, jadnej taka rozpetoita. Ami amci cinpetoya, Krista roko tokondita, bio kami ai pisangya, surgi cevor toyar satle, bukan maruk lagi sorya, Krista roko Devon satle, amcia admiam dadus gloria. म्हज्या भयणानो आनी भावांनी आमचें बलिदान सर्पवेदा देवपाक मानत आसलें म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. पवित्र बाबा, आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेच्या वेळार तुज्या पुतान शिसांचे पांय धुले. ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सौर मुण्याऱ्यांक कालतेपणी दुसऱ्या पासत मेहनतीन वावरूंक आनी भाशेन आपणाकूच एक आत्मीक बोळी करून तुका भेटूंक तांकां आदार दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बाबा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवाक सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासाची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंच तुजेंच आमकां आनी एक देणी. आमच्या दिनवासाच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Do palazzo sorvesporto, surcane sosa, voglia tuja voi povan, un surghi,
तुका सोयसो सर्वेस पोराची नवी येता ताका सोय उसुर्गी तुका सोयसोय बापा गरोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर्मा आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोकोत आपलेच कुशेन कोस्त मरोन सोसूंक वेशा आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नोव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेरशाक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या गुडासाक कोरात Gesù tuझे मरोनाने समोरता तुझे पुनः जीवन ponami porgota तुझा येण्या आमी odrekta बाबा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जीवणपणाचा भोगतीपणी उगडास कोता आनी वो जिविताचो उदक आनी सोडणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवन आमची सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तादीन वाचता आनी जेजूची पुनरगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आमचे सगोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दोया करूय मागता आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्यून से बाग्यून दवरता आनी सोड काणकां मावल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर बाग्यून सेवास आमच्या आस्काऱ्या बरोबर सासण्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोही मागावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पोतवेदार बापा सोरवोन दोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक Amen. आमच्या जिविताची कुशालकाय तोच सोमी सोम्याताय सदांच कुशाल राव
आज आमकां देवाच्या उतराचो संदेश मेवला. आमच्या पांय मागणी म्हणून वेतना आमच्या जिवितांत समर्पण करुया आनी सदांच क्रिस्त जिवीत खुशालकायेन जिवंक बापाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचें बोड ह्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान ओतरेकता. तर आमकां सुदार काकुतीन सोर पातकांतली सुतय आनी सोर आकांतांतली पाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. समयाचे क्रिस्ता तेंच्या दोरमतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशेपणान तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चडशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. तुजी शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सगळ्यांक एकामेकाची शांती आतां मागुया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सोमयाचे क्रिस्ता जिव्या देवाचे पुता बापाचे कुशेपणे पळयत मे सोकरांत तुज्या मोर नवी संवसाराक तुवें जिवितली. हेचे भोव पवित्र कळत सोगल्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर पायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुज्या आज्ञा पाडूंक म्हाका आदार दी. आमचे सशिल्लो वेगळो सोडूंक केन्नाच निर्मी नाका. ओस्तो सोमी जेसू आमच्या जिविताची कुशालकायेची सोर. जिवितान त्रास कोस आसा कोरे पूण क्रिस्त जिवीत काळें तोंड करून न्हय कुशाल बरीत गोवाय जावंक होच जिवजेचो ह्या वेळार आमकां बोड आनी गोठाय. बाबार्थान जेजूक आमी शेवता ती आतां सोगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेवणाक येयात बाबोय कुशी पोसात, म्हज्या कुडी रोगतान कुशीता दोसायात. म्हज्या जेवणाक येयात बाबोय कुशी पोसात, म्हज्या कुडी रोगतान कुशीता दोसायात. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. उंडो मोडून वाटात जिवान बरोवन वचत, तुमी सुंडो जायात दुसऱ्याक जिवान बरात. उंडो मोडून वाटात जिवान बरोवन वचत, तुमी सुंडो जायात दुसऱ्याक जिवान बरात. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. म्हजी कुडी वांगडा तुमची किल्लो देयात, म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दियात. म्हजी कुडी वांगडा तुमचे किल्लो दियात,
म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दियात जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. ओत्मीक कुमन्याव घेवंक मागणें. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच साचीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव आमोडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका गोट वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटून तुजे सरशिल्लो कोडसोरून केदींच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. मोगाशा बाबा, सर्गीच्या खाणान आनी पिवणान दादोशी जावन दिनवाशी काळ सान तुका आमी प्रार्थना करता. तुजे पवित्र सेवेचे सोर म्हणयारी तुज्या शुभ वर्तमानाचे आनी संस्काराचे विस्वासी सेवक आनी प्रितीमोगाची देखीवन परगोटणार जावन तुका बापा मोहिमा दिवं आनी समेस्त मनशांक जी सोडपण पावूं हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उपकार मेळ्ळा ताची कळवणी. मान्युएल आनी स्विझल फेर्नांडीस सेरावलींतान हांगासर आपणाच्या तेगा दुवांक घेवन आयिल्लीं आसात आनी ती अशी पडीत करतात. आमची 11 वर्सांची दुयेक मेगन फेर्नांडीस ब्रेन ट्युमर जाल्लो. गेल्ल्या वर्साच्या सप्टेंबरांत ते अंदूच्या सप्टेंबरांत पासून तिच्या मेंदवांत 4 ऑपेरेशनां केलीं. ह्या वर्साच्या ऑक्टोबराचे 10 तें सारकेंच सिरियस जालें. आमच्या घरांतूच दोतोर येवन तिका पळोवन बेताले. तांच्यान कांयच करूंक जालें ना. 12 वरां उदीक तें तशेंच सिद्धिता भायर आसलें. आमी मानियाबोन ताग्नलाक बाबार्थान मागणें सुरू केलें. उपरांत एका दोतोरान ट्राय कशें करूंक तिचे मेंदवाक सूय तोपून मेंदवांतलें फ्लुईड जायतें काडलें. तें मातशें सिद्धिदान आयलें. उपरांत ताका GMCंत व्हेलें आनी दोतोरान आमकां सांगलें आनीक एक पावट ऑपेरेशन करूंक आमी येवजिता, पूण तुमकां गॅरंटी दिना हें ऑपेरेशन सक्सेसफूल जायत वो ना. घोडी तें कोमांतूच उरत. आमी नोब्यान मानियामोत आग्नेलाक आमचे दुवेक मानियामोत आग्नेलाच्या हातांत सोडलें आनी जाता तें जावं, पूण मानियामोत आग्नेल आमचे दुवेक वाटायतलो म्हूण आमकां बाबार्थ आसलो. ऑपेरेशन करचे आदीं हांवें मानियामोत आग्नेलाची माती उदकान फिरोवन तिच्या तोंडांत घातली. देवा कारगां ऑपेरेशन बरे भाशेन जालें. सगळे दोतोर देखून अजाप जाले. आमची धूव आतां सारकी बरी आसा. देखून मानियामोत आग्नेलाक दिनवासूंक आख्खी फामील हांगासर आयिल्ली आसा आनी मागता हांव ह्या आमचे दुवेक सदांच मानियामोत आग्नेलान राखूं आनी सांबाळूं म्हणून.
प्रितीच्या बाबा भयणीनो, असलीं अजापां देव आमच्या जिवितांत करता आमच्या बाबार्थाक लागून. ह्या देशांनी हजारींनी लोक ह्या मिसांत वांटो घेता आनी थंयच तांकां मेळ्ळ्या ती देणी कोडीत करता. त्याच बराबर तांची मागणी हें सगळें आमच्या मनान दवरून बाबार्थान आतां नव्यानाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया, उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गेच्या बापा, आमचे सोडणे खातीर तुजी मांदाबोड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्याभूत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी पवित्र आत्म्याच्या उसबाडान मान्याभूत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळ जाणतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्याभूत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार जे कितें आमी बाबार्थान पाद्रागल्या भुरगीं मागूंक आयल्या ते आमी ओगेपणान देवा मुखार दवरुया. एक कुणा कशी फाबो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. ओगोणीत काकुतीच्या देवा, ओगोनीत काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. आमी मागता. व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खोशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्याभूत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फाबो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी उगड परगटणे उदेशी हे आमी मागता. हे आमी मागता. आमच्या सुम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. आमेन. पिडेबोंतांचेर केरीत आशिर्वाद. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ आनी काकुतसार बापा, आमच्यो अस्कोतायो सोसूंक आनी आमची दुखी बगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतीपणी मागता. ह्या आमच्या पिडेबोंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो केरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओथम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेरूच बाबार धरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी बाबा भयणीच्या एकवटान ती सदांकाल मोगान जिवन संतोशान तुका बाकाणू. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोड पदवेदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, वाव दोंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. कुशाल बरीचेचे कोवाय जावं त्यास दिसा शांतीने मोगांत धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Polkohutnar voltlo, pulputra ravas, golgoda sarko, selma faktasha, puskolok waco, miskortana, aż porwoldiso, bapa pretecha, magda tuż porsa. Bago yama somestaci yasha alta harat saman favkor tuj bogdak badrak nela kamsha priti pavak bapa priticha magda tuj parsa Bago yama somestaci
Ci lascia alta sama Favcor tuż Bogdan Pragnę lakamcia Friedy Bawak. Dear friends, I am pleased to welcome you to the novenas of Venerable Agnello from Chennai. Here in the parish of Mathura Royal, where the devotion to Venerable Agnello is going on for the last 25 years. Chennai Vanakathirkuriya, Thandai Agnelovin, Navanalina Sirapika, Ungalai, Tarmayudan Baravarkindra. 17th November is the 7th day of novena in preparation for the 93rd death anniversary of Venerable Agnello D'Souza. The theme is to be joyful witnesses of Christ. The day is dedicated to priests and religious life. To be a priest was a thing of joy to Venerable Agnello. Jesus said, I have told you this, that my joy may be in you and that your joy may be complete. Venerable Agnello was a person radiant with joy. He became a priest to reach out to others and to bring joy to their lives. People flocked to him for confessions and to listen to his proclamation. In that severe, serene face, the joy of Jesus shone forth. We pray for many more vocations to priesthood and religious life. May they be harbingers of the joy of Jesus. A devotee shares a personal experience of peace through the intercession of Venerable Agnello. हांव कार्लोस ब्रागांसा उतोडेचे आमी जायते पावटी पिलार येतालीं भारतान पाद अग्नेलाको मागतालीं मागलो उपकार म्हाका जायते पाट मेळ्ळा म्हगे चेड्या खातीर दुयेंस आसलोलें भायर वचपा बा बोटीचेर वचपा खंय जायनासलोलें हांवें तेका मागलोलें पाद अग्नेला कडेन आतां म्हगे चेडो UK गेलो बरो आतां आमी जायते पाट पिलार येतालीं आमकां भारत आहा पाद अग्नेलाचो कित्याक मागलो उपकार म्हाका मेळटाले जायत पावतालो म्हाका पाद अग्नेल 20 तारखेर पोरूं 20 तारखेर आमी 5:30 आमी सायकिलें फेस्ताचें पाद अग्नेलाचें आनी सांतिस्मा बा सगळ्या मागणें बा केलें आनी आमी काळ्यांनी गाडयां बसून घर येवपा येतालीं देवतेचेर आमगे गाडये ब्रेक फेल जालो आनी गाडी बंद पडली मागीर पोत्तून गोवान स्टार्ट मारली हांयको स्टार्ट जाली हांयको बसोली आनी मागीर येता आसतना पोत्त ती गाडी आनी बंद जाली आनी सारकी फास्ट वयच्या लागली गाडी थांबना जाली सायडीन लोक वयतालो लोकां सालवा करूं जाय म्हूण मुगे गोवान ती सायडीक गेली एक रुखाचेर मारली आनी गाडी सारकी आंकडी जाली ही गाडी डावन ते दोन एक्सिडेंट जाता ते दोन हांवें पाद अग्नेला उल मारलो पाद अग्नेलान आमकां मुगे उल आयकिलो आनी आमकां चुगांय सालवा केली आर्गां जेजू तुका आख्खी गाडी आमगे काबार जाली स्क्रॅपा दिता तशें करून जाली सारकी मागीर फोगले फादर धांवट येयले आनी ती गाडी उब केली आनी आमी गाडयांतू भायर काडली चेड मुगे सारकें अनकॉन्शियस पडलें जाप बा कांय नासलोली तेणी मागीर अँबुलन्स हाडलें आनी आमी मेडिकलां वयलीं आनी मेडिकलां मागीर आमगे फोटो बा काडले सगळ्यां फोटो बा काडले आनी म्हूण लागोली सूख मार लागोल तुमकां कांय ना आनी मागीर आमकां गाडयांनी घात धाडली आनी आर्गां दिता पाद अग्नेलाक आमकां दिन वाजता कित्याक आमकां सगळ्या चुगांयकूय सालवा केली राखिल्लें आमकां